BSNL कडेन कंत्राटाचेर काम करपी कामगारांचेर कंपनीन आनी कंत्राटदारान अन्याय चलयला. ह्या कामगारांक 4 म्हयने जाले पगार दिल्लो ना, म्हूण तांचो संवसार कसो चलोवप? हो प्रश्न BSNL कंपनीन कंत्राटाचेर काम करपी कामगारांक पडला. कंपनी आनी कंत्राटदारा कडेन पगार मागोवन ह्या कामगारांचे पाशेंस सोंपले म्हूण तिडकिल्ल्या ह्या कामगारांनी सोमारा दीस सरकाराच्या पाटो पणजे हांगा आशिल्ल्या कार्यालया भायर आयटकाच्या बावट्या सकयल धरणां धरली आनी आमचो पगार बेगिनाच दिवचो अशी मागणी केली. आयज आमी हांगासर सगळे भुरगे जे येयला ते आमकां खाज आसा म्हण येवंक ना. आमची खूब कळकळ आमच्या भुरग्या बाळांचे घरांतलो प्रॉब्लेम सगळे हेचो आमकां कळकळ लागला आनी आमची परिस्थिती अशी बिकट जाली की हो 10,000 पगार मेळटा न्ही तो सारको टायमार मेळना. काम करून सुद्धा पगार वेळार मेळना जाल्यार काम करपा खातीर येवप कशें? बशीन प्रवास करून येतले जाल्यार बशीची तिकेट कशी फारीक करप? अशे साबार प्रश्न सरकाराच्या भारत संचार निगम लिमिटेडाचे हे कंत्राटाचेर आशिल्ल्या कामगारांक सतायतात. फाटल्या दिसांनी आमकां 2,000, 3,000, 5,000 असो पेमेंट घातला. आमी कितें करपाचें? लोकांक कडसून कितले पयशे मागून घेवपाचे? आयज आमच्या भुरग्यांक जर कसली गरज आसा जाल्यार आमकां दिवपाक आमचे कडेन ताकद ना, पण ह्याच पगारार आमी आमचे भागयता 4-4 म्हयने पेमेंट ना जाल्यार आमी करपाचें कितें? कितें खावपाचें? दुकानाचेर कर्ज केले ते वगी रावना. घर भाडें आसा तेका जर फारीक करपाक तो भाडेकार वगी रावना. येतलो कामाक जाल्यार वाटेक आमचे कडेन पयशे ना, कोणा कडेन मागतलो? सदांच म्हणटा भीक मागताय. अशी परिस्थिती आमची जाल्ली आसा. आमी फक्त हांकां त्रास काय करूंक पळयना. आमचो पेमेंट टायमार आमकां दिवपाचो आनी BSNLान इतले हे करून घेवपाचे की बाबा आमकां 15 दीस पेमेंट नाल्यार आमी कितले रडले जाल्यार हांकां 4-4 म्हयने पेमेंट नाल्यार हे कितें करतले हे तांकां मात तरी कळोंक जाय. वरिश्ठ अधिकारी जे आसा न्हू हे सुशेगाद बसलेले आसा. लायनमॅनाच्या जाग्यार आमी कामां करून हे लायनमॅनाक आमी काय म्हणना, लायनमॅन जाग्यार आमी कामां करता आनी हे खुर्चेर बसून सुशेगाद पेमेंट घेता आनी आमची परिस्थिती कुत्र्याक नाका अशी जाल्ली आसा. तेन्ना आमी करपाचें कितें? आमची घरांत आमचो प्रॉब्लेमूच आसा, सारको आसा. तरी आसून आमी 10,000 म्हयन्याक जर हे 10,000 टायमार मेळता जाल्यार आमी आमचे कशे तरी भागयता. 15 तारखेक, 20 तारखेक, 25 तारखेक पेमेंट, 3-3 म्हयने, 4-4 म्हयने पेमेंट ना. वयल्यान आमकां ते पेमेंट जर घालपाक लागलो जाल्यार 5,000 3 म्हयन्यांनी, 2,000, 3,000 अशें कशें चलतलें? ही परिस्थिती आमची बिकट जाल्ली आसा. तेन्ना हे BSNL मॅनेजमेंट हेंच्यांनी तेचेर एक्शन घेवपाची आनी गोवा गव्हर्मेंटानूय तेचेर आतां नवीन गोवा गव्हर्मेंट येयला तेणी एक्शन घेवपाची आनी आमकां भुरग्यांक आदार दिवपाचो. आतां कितें आसा आमच्या कडेन हांव 24 वर्सांनी काम करता. 24 वर्सांत म्हाजें लायफ पिड्ड्यार केलें, पण आतां भुरगे सुद्दां आमचे इतले आसा की मरून कामां करतात. तरी आसून आमच्या कामाक व्हॅल्यूच ना. तरी आसून व्हॅल्यू जर नसले तर आतां खंय वयतले आमी इतली वर्सां काम करून? म्हणून तेतून मरण आसा. कंत्राटदारा कडेन आनी BSNLच्या कार्यालयान वचून पगारा संबंधी जाप विचारली, मात अधिकारी सांगतात भारत संचार निगम लिमिटेडा कडेन महसूल ना खंय, अशें आयटकाचो सरचिटणीस जॉन क्लार्कान सांगलें. BSNL कॉन्ट्रॅक्ट कामदार जे सुमार 350 सुमार आसा गोंयांत, तातले थोडेशे कामदार आयज हांगा येवन प्रदर्शन करता. तें कारण म्हणल्यार फाटल्या 3-4 म्हयन्यांक तांकां पगार ह्या मॅनेजमेंटान दिवना. तांचो पगार जो आसा जो ऑलरेडीच कमी आसा, 10,000 ते पगार घेता. तुमी जाणा म्हारगाय कितली पावल्या ती. आनी 10,000 पगार जे येता तेच तांकां सारके तांकां मेळना, ते तांकां लेट मेळटा आनी फाटल्या 3 म्हयन्यांक हो पगारूच तांकां दिवना. खूब संकटान आहा ते. आयज जेन्ना पासून तांकां आमी हांगा आपयले तांकां येवपाक तेंचे कडेन पयशे नासले. पणजे तर येतले जाल्यार एटलिस्ट 200 रुपया लागता बसीक आनी हेर प्रवास करपाक. तरी आसतना ते येयले हे दाखोवन दिवपाक की आमचो पगार तुमी तो डिले करता वो टायमार दिया. हे तेंच्या लक्षांत हाडपाक हे तेंच्या मुखार दवरपाक हांगा जमल्या. आनी हो मॅनेजमेंट जर हे तर आमचे कानार घेयना जाल्यार आमचे कडेन आनी पर्याय आसचो ना.
आमी हेच्यावर खर सारकें आंदोलन करतले आनी सगळे कामदार दाखोवन दितले की मॅनेजमेंटाक हो कायदो आसा हो पाळपाकूच जाय म्हण. वी हॅव स्पोकन टू द मॅनेजमेंट इज सेईंग देर इज नो मनी. वी आर सरप्राइज. Consumers are there who are paying for the service rendered by BSNL and they say we don't have money. On the contrary, the central government has taken a lot of money from this BSNL in their coffers. So how come they can say there is no money? Ultimately, it is the responsibility of the principal employer. When the principal employer clears the bill, the contractor will obviously give. We are blaming both.